नमस्कार. परतून एकदा अंतरिक्ष अप अँड अवेत सगळ्यांक येवकार. खूप आठवडे जाले आम्ही स्पेसात ट्रॅव्हल करतात. अंतराळाची परिस्थिती कितें आसा ती आमी पळयली. अंतराळात मनीस कसो वचूंक शकता, कसो गेलो हें आमी सगळें पळयलें. इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन नांवाचें एक व्हडलेंचें यान सद्या अंतराळात पृथ्वीची भोंवडी करता, ऑर्बिट करता. ताज्या बद्दल सद्या आमी पळयत आशिल्ले. तर हे इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन हे पुराय संवसाराचे कंट्रीज आनी एकठांय जावन एक जॉयंट वेंचर करून मनीस अंतराळात कसो जगूंक शकतलो, मनशाचें हे पृथ्वी वयलें वातावरण सोडून मनीस स्पेसांत कसो रावूंक शकतलो, हें सगळें प्रयोग करपा खातीर हे ISS किंवा इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन हे अंतराळात धाडिल्लें आसा. अंतराळात स्पेस स्टेशनात आनी जे कसलीं यानां वतात अंतराळात तातूंत आर्टिफिशियल एटमॉस्फियर क्रिएट जाता. एक लायफ सपोर्ट सिस्टम अशें ताका म्हणटात. तर लायफ सपोर्ट सिस्टमान खूब तरेचे प्रयोग जातात. एक प्रोसिजर म्हणजे जे जीवन आवश्यक आसा ऑक्सिजन गॅस ती आमकां दिवपाची. दुसरें म्हणजे आमी जेन्ना ब्रीद आवट करतात कार्बन डायऑक्सायड तें आमच्या शरिरांतल्यान भायर वता, तें आमकां हानिकारक आसता, तें आमी परत घेवंक शकनात, तें एटमॉस्फियरान विलीन जावपाक जाय, तें पयस वचपाक जाय, ती प्रक्रिया आसता. दुसरें म्हणजे जे ह्युमन बॉडीचे वेस्ट असतात, सगळे वेस्ट प्रोडक्ट्स असतात ते सगळे भायर काडून उडोवपाचे, तोय प्रोसिजर आसता. आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे ह्युमिडिटी, जी आर्द्रता आसा आमचें जें एटमॉस्फियर आसा तुमकां खबरूच आसतलें की तातूंत ह्युमिडिटी आसता. थोडी ह्युमिडिटी जर एटमॉस्फियरांतली कमी जाली जाल्यार आमचें स्कीन सगळें सुकपाक लागता. ह्युमिडिटी जी आमच्या एटमॉस्फियरान आसा तीच ह्युमिडिटी आमचें शरीर अशेंच थंय टिकपाक जाय जाल्यार मेंटेन करची पडटा. सो हें सगळें कार्य जे करतात ताका एक फूल डेडिकेटेड सेट ऑफ मशिनरी आसा, ताका आमी लायफ सपोर्ट सिस्टम्स अशें म्हणटात. आनी दुसरें म्हणजे एक ट्रेस गॅसीस म्हणून आसता. जेन्ना आमच्या शरिरांत तरेतरेची प्रक्रिया जातात, डायजेशन बी तरेतरेची जी प्रक्रिया जातात तेन्ना आमच्या शरिरांतल्यान तरेतरेची ट्रेस गॅसीस जी मिथेन, एथनॉल, प्रोपेन ही सगळी तरेची गॅसीस असतात ते आमकां कळप पसून ना. एक खूब अणू प्रमाणाचेर ती आमच्या बॉडींतल्यान भायर सरतात, आमच्या स्वासांतल्यान वतात, आमच्या स्किनांतल्यान ती भायर प्रसारीत जातात. सो ही सगळी ट्रेस गॅसीस ही बी हानिकारक असतात आनी ही लायफ सपोर्ट सिस्टम काडून उडयता. सो हे सगळें जे लायफ सपोर्ट सिस्टम जे आमचें शरीर टिकयता अंतराळात हें एक खूब इम्पॉर्टंट टॅक्नॉलॉजी आसा आनी ती सामकी फूल प्रूफ पद्दतीन स्पेस स्टेशनान चलपाक जाय. ऑक्सिजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग वीच कीप्स अस अलायव्ह. अंतराळात ऑक्सिजन कशें मेळटा, तर पृथ्वीर कशें मेळटा. एक्चुअली पृथ्वीरूय बी ऑक्सिजन तुमकां अशें दिसतलें की आमी ऑक्सिजन ब्रीद करतात, सगळ्या एटमॉस्फियरान ऑक्सिजन आसा, हांगा भरपूर प्रमाणाचेर पृथ्वीर आसा अशेंय ना. तें पृथ्वीच्या एटमॉस्फियरान फक्त 21% इतलेंच ऑक्सिजन आसता, सामकें कमी. आनी तें बी एटमॉस्फियरान आमच्या ऑलरेडी प्रेजंट नासता. तर वेगळे वेगळे प्रयोग जातात, जे प्रोसेस जातात आमच्या एटमॉस्फियरान, त्या प्रोसेसा पासून आमच्या एटमॉस्फियरान ऑक्सिजन गॅस निर्माण जायत रावता. सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे आमची ही झाडां पेडां जी आमी चिंतना आसतना काबार करतात, तांचेच खातीर आमी जिवंत असतात. फोटोसिंथसीस हो प्रोसेस तुमी आयकलाच आसतलो. तर फोटोसिंथसिसान कितें जाता की सनलायट जी वत आसा तें वत जेन्ना पृथ्वीचेर पडटा, झाडांचेर पडटा, तेन्ना झाडां विथ द हेल्प ऑफ कार्बन डायऑक्सायड ती आनी उदक हे सगळें यूज करून आपलें फूड प्रोड्यूस करतात. आनी ताजो बाय प्रॉडक्ट जसो आमचो बाय प्रॉडक्ट कार्बन डायऑक्सायड आसा, झाडांच्या फोटोसिंथसिसाचो बाय प्रॉडक्ट ऑक्सिजन आसा. ती ऑक्सिजन झाडां भायर सोडटात. सो हें सगळें अंतराळांत एबसंट आसता. सो ऑक्सिजन निर्माण करचो पडटा. आनी ऑक्सिजन कसो निर्माण करपाचो. प्युअर ऑक्सिजन जर थंय टांकेनी घालून तुमकां दिलें जाल्यार इमिडिएटली तुमच्या शरिराचेर कितें तरी वायट परिणाम जातले. एटमॉस्फियरांतलें ऑक्सिजन प्युअर ऑक्सिजन नासता. 71% एटमॉस्फियरान आसता नायट्रोजन आनी फक्त 20% ऑक्सिजन. तर आर्टिफिशियल एटमॉस्फियर क्रिएट करपा जाय जाल्यार इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनानूय लिक्वीड गॅसाचे टँक्स असतात, नायट्रोजन टँक आनी ऑक्सिजन टँक. अशें तुमकां दिसलां आसतलें की ऑक्सिजनूच म्हणून, ऑक्सिजनूच न्ही तें, नायट्रोजन सुद्दां जाय पडटा. सो नायट्रोजन आनी ऑक्सिजन लिक्वीड गॅसाच्या टांकेंतल्यान हें ऑक्सिजन कंटिन्युअसली निर्माण जाता आनी स्पेस स्टेशनांतल्या आर्टिफिशियल एटमॉस्फियरान भितर रिलीज जाता. सगळ्यांत इजियस्ट ऑक्सिजन प्रोड्यूस करपाक आनी बाकीचें जें सगळें उदक बी प्रोड्यूस करपाक मेथड आसा स्पेस स्टेशनान तो म्हणल्यार रिसायकलिंग. जे कार्बन डायऑक्सायड एस्ट्रोनॉट्स भायर ब्रीद आवट करतात तें सुद्दां रिकॅप्चर जाता
कार्बन डायऑक्सायड रिसायकलिंग मशीन्स असतात थंय आनी तातूंतल्यान ऑक्सिजन परत रिसायकल जावन स्पेस स्टेशनाच्या एटमॉस्फियरान रिलीज जाता. अशें रिसायकलिंग करून खुबशे पदार्थ जीवन आवश्यक पदार्थ रिसायकलिंग करून इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनान एस्ट्रोनॉट्सांक मेळत असतात. मनशाक जगपाक ऑक्सिजन आनी एटमॉस्फियरूच पावना आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट थिंग म्हणजे खावचें पडटा. यू हॅव टू ईट टू बी इन स्पेस. तर स्पेसांत फूड कशें आसता, उदक कशें आसता, हें सगळें डिस्कस करपा खातीर, हें सगळें पळोवपा खातीर हांव हांगा आयला पणजे नानाज रेस्टॉरंट. हांगा स्पेस फूड मेळना हांगा, पूण हांगचें फूड असलेंच स्पेसांत क्रिएट करपाक लोक प्रयत्न करतात, सेम एज ऑन अर्थ. तें पळोवपाक हांव हांगा आयिल्लो आसा आनी म्हजे बरोबर फूड इन स्पेस हे डिस्कस करपाक म्हजे दोन हांगा यंग आनी क्यूटशे फ्रेंड्स आयिल्ले आसात. तांचे आमी इंट्रो करून घेवया. My name is Rashi. I go to Shraddha Mandir School. Okay. Which standard? 3rd standard. Third sister. And this is my sister. Okay. Her name is Krisha. And she also goes to Shraddha Mandir School. So Rashi and Krisha, welcome to our space station. Asa तुमका इंटरेस्ट आसा स्पेस स्टेशनान वचपाक? येवपा जाय तुका. First what you want to take there? Oxygen. Then what else? Food. And what else? Water. Water. Okay. So if you go to space, there should be food there and there should be water there. Tell me, what do you like to eat? Biscuits. Biscuits. And what do you like to eat? Risha? Biscuits? You don't like pizza? No? Okay. So biscuits. एक काम कर, भुरग्यांक थोडे स्नॅक्स घेवन आनी थोडे उदकूय हाड. उदका शिवाय मनीस जगूंक शकना. पण एक बॉटल वॉटर, उदकाची एक बॉटल जर तुमी अंतराळात व्हरतात तर एक बॉटलाक $20,000 खर्च लागता. तितले ताका तितलो प्रायस पडटा ताका. सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट आनी इम्पॉसिबल की उदक आमी थंय अंतराळात व्हरूंक शकता. सो आमी कितें करतात, थंय उदक आमी निर्माण करतात. इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनान भितर हायड्रोजन आनी ऑक्सिजन हाचे टँक्स असतात. लिक्वीड हायड्रोजन आनी ऑक्सिजनाचे प्रेशरायज टँक्स असतात आनी हातूंतल्यान हायड्रोजन 2 आनी ऑक्सिजन 1 H2O जे आमकां खबर आसा ते मेळून आमी स्पेसान भितर उदक निर्माण करतात. पर डे एट अ टायम अंतराळात स्पेस स्टेशनान 75 किलो उदक एका टांकयेत तांणी स्टोर करूं शकतात. अश्यो खूब टांकयो थंय आसात. You have probably been told that you need to drink at least 8 glasses of water every day. But we use water in lots of other ways as well. Think about how much water we use for showers, to wash our clothes, to flush our toilets, or to prepare our food. Astronauts need to use water too. But all the water for the International Space Station, or for any future long-term missions, has to be sent up on a spacecraft, like the shuttle. Think about how much weight that must add to the spacecraft. The more the spacecraft weighs, the more fuel it needs, and the more expensive it becomes to send into space. As it turns out, the astronauts who live on the International Space Station are much better at conserving water than we are. Each astronaut only uses between 11 and 12 liters, or about 3 gallons of water each day. Still, the astronauts need a constant supply of clean water and oxygen on the space station to survive. One of the main challenges is trying to figure out how to give the astronauts enough water to use without allowing any water to go to waste. We collect humidity from sweat and respiration. We collect humidity from food because we cook foods in here too. We also bring to this area water from urine and shower water. Any wastewater that is produced by humans doing hygiene, like brushing their teeth, washing their hands, shower water, all that. It's put together in this area. And the more drinkable water they have on the International Space Station, the more astronauts they can have living there. In fact, a water processor has just been sent to the space station, which will eventually allow them to double the size of the station's crew. You know, if you were to buy a bottle of water here, it would cost about $20,000. It takes a lot of rocket fuel to ship water and other supplies into space, and that's really expensive. So it makes a lot of sense to recycle our water and to use it over and over again. Below me is a system on board called the Water Recovery System, and it's connected to our water dispenser here, and that's what this whole device is about recycling our water. We use this to provide our fresh water on board space station. NASA wants to continue to explore faraway places in space. In order to make that happen, our astronauts will need to rely on these recycling efforts. आता स्पेस फुडाबद्दल पळोवया. आता if we take patties to space, tell me Rashi, what will happen? Can it remain for 10 days, 1 month? Sunita Williams stayed for 4 months in space. So when she took the patties, did she keep it for 4 months? No. What will happen? It will get spoiled. It will get spoiled.
अंतराळात जेन्ना आमी खावपाक वतात तेन्ना सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणजे ते वाट लागपाक जायना, ताका शेल्फ लायफ आसपाक जाय ही काळजी घेवची पडटा. एक पद्दत म्हणजे डिहायड्रेटेड फूड्स. डिहायड्रेटेड म्हणजे जे फूड आसात, जे खावपाक आसा तातूंतल्यान उदक भायर काडपाचें. आनी जेन्ना वस्तू सुको जाता, तातूंत उदक नासता, मॉइश्चर नासता, तेन्ना तो खूब वेळ टिकता. तातूंत मायक्रोब्स आनी जर्म्स जायनात. सो हे खातीर हे प्रोसेस आसा डिहायड्रेशनाचो प्रोसेस, हो सगळो स्पेस फुडांचेर जाता. आनी जेन्ना स्पेसान भितर ते शटलांतल्यान व्हरतात आनी थंय तांकां सप्लाय करतात तेन्ना थंय स्पेशल मशिनां असतात, तातूंतल्यान गरम उदक नाल्यार थंड उदक परत ते पॅकेट्सान भितर इंजेक्ट करून ते रिहायड्रेट करतात आनी उदक तातूंत घालून ते परत आमी खावपा सारके करूं शकतात. आनी दुसरें म्हणजे जागो. जागो कमी लागपाक जाय पूण ताची टिकाऊपणान इतलीच उरपाक जाय. एक एग्जांपल घेवया, द्राक्षां, ग्रेप्स. त्रिशा, यू लायक ग्रेप्स? आवडटा ग्रेप्स? ओके. नाव टेल मी वन थिंग. देर आर फ्रेश ग्रेप्स, नो? दे टेक लार्जर स्पेस और ड्राय ग्रेप्स टेक लार्जर स्पेस? Fresh grapes. Fresh take grapes, larger. okay. And which lasts longer, fresh grapes or dry grapes? किसमिस चड ते पुरता काय द्राक्षा चड ते पुरता? Kismis. किसमिस चड ते पुरता. सो जे ड्राय फ्रुट्स आसात तातूंत चड ते टिकाऊ जाता, ते चड ते पुरता, ताका जागोय कमी लागता. सो अशा प्रकारचे फूड तांणी डिसायड करतात जाका कमी स्पेस लागता, न्यूट्रिशनल वॅल्यू चड आसता आनी जे चड प्रमाणात स्पेसाक टिकूंक शकतात. अशी आसा स्पेस किचन, आमचें स्पेस स्टेशन. At home here on Earth, we often choose food by what we're craving, what looks delicious, or maybe we eat whatever mom puts on the table. But when deciding what type of food to take into space, there are quite a few more things to think about. Believe it or not, floating bread crumbles can get into air filters and can even get into an astronaut's eye. Astronauts are allowed to taste and pick their meals before a mission into space. Today, astronauts have over 200 different food and drink choices. Of course, the goal of food is always to provide nutrition and keep the astronauts healthy and strong. But how much space will a certain food take up? There isn't much room on the shuttle. NASA has to think about the weight and size of food sent to space. NASA has to think about the stability of food. Stability of food looks at how long the food will keep without spoiling and be safe for the astronauts to eat. This is probably the most important part of food in space. If the food spoils, there is no way for the astronauts to get anything else to eat. So you know how food is available in space, okay? So let's both go to space, but then let's go tomorrow, okay? Let's pack all the food. येतले तुम्ही माझ्या बरोबर? येतले? ओके. ह्युमन बॉडी ही इतली एक डेलिकेट आणि इतली कॉम्प्लिकेटेड वस्तू आसा, तर वेटलेसनेस, झिरो ग्रॅविटी आणि जे वॅक्यूम आसा स्पेसाचे, तातूंत भितर ह्युमन बॉडीचेर कितें परिणाम पडटा हें सगळें पळोवपाक, हाजे बद्दल आमकां चड सांगपाक ह्या विशयाचेर एक ऑथॉरिटी अशें आमी म्हणलें आतां. म्हजे बरोबर आज हांगा आयिल्ले आसात डॉक्टर साम प्रसाद नाडकर्णी. दोतोर गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोळे हांगा एसोसिएट प्रोफेसर आसा, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स. दोतोर अंतरिक्ष अप एंड अवे हो आमचो स्पेसाचो प्रोग्राम, हातूंत तुमकां एक स्पेशल वेलकम. तर आतां अंतराळांत तुमी पृथ्वी वयले सगळे पेशंट ट्रीट केले, सो अंतराळांत जर तुमकां पेशंट आयलो, स्पेसाक जर कितें तरी प्रॉब्लेम जाले मनशाच्या शरिराक, तर ते कितें जावंक शकतात? बरें, पयलीं सुरू करचे पयलीं म्हाका एक लक्षांत आयलें की आमी स्पेसान एक हॉस्पिटल घालपाचें एक येवजूचें पडलें म्हणून. कित्याक आतां चड लोक स्पेसान 6 म्हयने रावपाक लागले. सो देर इज अ स्कोप मे बी इन फ्युचर वी मायट हॅव हॉस्पिटल्स इन द स्पेस. डॉक्टरांची गरज पडटली. हय. सो आतां तुवें स्पेसान कितें परिणाम जावंक शकता हे आमी 2 भागांत डिवायड करूंक शकता. एक इज ड्युरींग ट्रॅवल इन स्पेस, म्हणजे पृथ्वी वयल्यान टेक ऑफ करता. टेक ऑफ म्हणजे एज यू रियलायज वेन एट द ब्लास्ट ऑफ देर इज ट्रेमेंडस लिनियर एक्सलरेशन, म्हणजे विच अ ह्युमन बॉडी कॅनॉट विथस्टँड. म्हणजे तितली समज उबे इन अ स्टँडिंग पोझिशन इफ अ ह्युमन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू दोज स्ट्रेसीस you can get multiple fractures of vertebra. म्हणजे जे फोर्सान रॉकेट ब्लास्ट जाऊन स्पेसान वता ते मनशाच्या शरीरात हानी जावंक शकता. ताका लागून की what they have found through research is semi reclining position and human body tolerate these forces very well. And ताका लागून astronauts are always in the semi reclining position when they travel to space.